Hello, this is Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer, wishing you a happy feast of the presentation of Jesus. According to the first chapter of Luke's Gospel, Mary and Joseph took the child Jesus to the temple to fulfill the law of Moses, which said that in remembrance of the Passover, every firstborn male should be consecrated to God. You too, whoever you are, were consecrated to God at your baptism when you were anointed with sacred chrism and became a member of God's holy people. Like Jesus, you belong to God the Father. Your life is not your own to do with as you want. St. Paul puts it this way in his first letter to the Corinthians. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been purchased at a price. Therefore, glorify God in your body. Please join me now in renewing your baptismal consecration to God with the following prayer of St. Bernard. O Lord, I willingly offer you my sacrifice, since you freely offered yourself, not through any need of your part, but for my salvation. I have only two poor possessions, O Lord, my body and my soul. How I wish I could worthily offer you these two pittances in a sacrifice of praise. It would be better, much better for me to offer myself to you than to be left to myself. In fact, if I remain alone, my soul is troubled. But in you, my spirit is exultant as soon as it offers itself to you in complete dedication. Lord, you do not wish my death. Shall I not then freely offer you my life? In very truth, that is an offering which pleases you, a living offering. Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the Apostleship of Prayer, visit their website at apostleshipofprayer.org. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी देवाक आर्गां दिवया. आयज सोमिया जेजूच्या समर्पणाची आमी परब मनयता. जेजूक देव तेंपलान भेटयलो ही परब मनयता आसतना आयज आमकां खेरीत खुशालकायेची खबर. आयज आमचो पातकूर फादर पीटर आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचे पासत आमी खेरीत भाशेन देवाक आयज आर्गां दिता. आयची मिसाची भेट आमी खेरीत भाशेन भेटयता इजाबेल दाकुन्या ही सोपून गेल्ली आमचे भयणी पासत तिच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करूं. तेच बरोबर आमच्या मागण्यांत आयज धरुया आमी इवाना रॉड्रिगीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. डॉमिनिक रॉड्रिगीस आनी आमेलिया कार्वालो आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तेच बरोबर आयच्या दिसाक सगळेचे रिलिजियस आसात ते आपल्या संस्कारणेचो दीस मनयतात, आपल्या भेटवणेचो दीस मनयतात. तांचेर सगल्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तेच बरोबर आमच्या मागण्यांत आयज आमी दवरुया शेतकामती जे आपल्या हक्कां पासत झुजतात तांकां येस मेळूंक मागुया. सरकाराच्या मतीन जाणवाय घाल म्हूण मागुया. आमच्या सेंट्रल सरकाराच्या तशेंच आमच्या गोंयच्या सरकाराच्या मनान ही जाणवाय दी म्हूण मागुया. सगळे जे कोण गोंयकार आपलें गोंय सांबाळूंक वावुरतात तांचेर आशिर्वाद मागुया.
आनी सगळे जे कोण चूक करून आसात, घात करून आसात, तांच्याय मनाचेर उजवाड घाल म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. भोव मोगाल भावा भयणीनो, 40 दीस आदीं व्हडा संतोसान सोम्या जेजूच्या जल्माची परब आमी समोर उमली. ताका देव मंदिरांत भेटयलोलो त्या दिसाचो उगडास आयज आमी कोत्तांव. अशें करून समृद्धीचो कायदो पाळटांव म्हूण भायल्यान दिसलें जाल्यारूय खरेपणी आपले पोरचेक भेट दिवंक तो आयलो पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन उतार पिरायेच्या सिमांव आनी आना देव मंदिरांत आयली आनी तेच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान सोम्याक ओळखूंक आनी संतोसान ताका पोरगोटूंक पावलीं. आमी तेच परी पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय जालोलीं देवाच्या घरांत जेजूक मेळूंक मुखार सरुया. थंय उंडो मोडटाना तो आपल्या वैभवान पोरगोटपणी येसो मूड आनी ओरूम. आयच्या दिसा दोरमून सिमेवाक पोरसांक उजवाडायतो तो उजवाड तुवें दाखोवन दिलोय. ह्यो वात्यो तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. ह्यो वात्यो जोळट्यो आमच्या हातान घेवन तुजें नांव वाखाणूंक आमी हांगासर जमल्याव. हे तुजे पोरजेची मागणी आयक आनी आमकां सुगुणाच्या रस्त्यान चलोवन अविनाशी उजवाडाक पावय. हे आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. जिविताच्या जिवितातूं तुझे जिवीत म्हाका दाखोय. उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजो उजवाड जिवान दोय. वागसुराच्या सूर्याच्या सांगात्यातूं बापाचो शिवागा पावय. ह्या वेळार देवाची तूस, देवाची महिमा आमी गावया. महिमा आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्पो
तुमचे वाद्य मासे पालोवचे. प्रार्थुया. सोरपोद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, तुज्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सोयम घेतले आनी ताका देव मंदिरांत भेटयलेलो तो दिसा आसा आमी समोर उमता. आमची काळसां आनी मोनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासो चलयता सासनाच्या हा सासना. मालाकास प्रॉवेदेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पळय म्हाका एक वाट तयार कर, म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो उचित देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कोराराच्या दुतांक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो अशें दोलबाराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबें रावंक जायत. तो जावन आसा शेकटाचे आकटे आनी धोब्याचो कार. रुपें नितळ आनी निर्मोळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसोनार बसतलो. लेवीच्या पुता दुवांक तो निर्मोळ करतलो आनी तांकां रुपें आनी भांगारा वरी निर्भेर करतलो. आनी तेन्ना तीं परतीपणी सर्वेस्पोराक आपल्यो भेटोवण्यो करतलीं. अशें म्हाका आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजालेची भेटोवणी सर्वेस्पोराक मानतली. देवाचें उतोरें. आमचो जाबाब. कोण तो मोहिमेवोत राजा? मोहिमेवोत राजा आमचो सर्वेस्पोर. पोतून म्हणुया. कोण तो मोहिमेवोत राजा? मोहिमेवोत राजा आमचो सर्वेस्पोर. दारवट्यानो तुमचें मातें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवट्यानो तुमचें तारोनां ऊंच उबारात. मोहिमेवोत राजार भितर घेयात. जाबाब. कोण तो मोहिमेवोत राजा? मोहिमेवोत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवोत राजा? तो सर्वेस्पोर बोलिश्ट आनी धिरादीक. झुजांत काळजीदार सर्वेस्पोर तो. जाबाब. कोण तो मोहिमेवोत राजा? मोहिमेवोत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवोत राजा? तो दरबाराचो सर्वेस्पोर. मोहिमेवोत राजा तो. जाबाब. कोण तो मोहिमेवोत राजा? मोहिमेवोत राजा आमचो सर्वेस्पोर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
वर्सांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रताप. सोर्विस्पो तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोसेसाच्या शास्त्रा पोरमोणे मारयेची शुद्धी करचे दीस बोरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुसल्याक व्हेलो, कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयलोलें आसा तें पाडूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्यांची जोडी ना जाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिम्याव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणीची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुडीत केली. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळका करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता, कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवून म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसलें. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरुकोशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्याची गुप्ती चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोर्सात तुजो आत्मो आसपास विट्टली. आसिरियाच्या कुळाची फानुलेची धूव आना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देवभक्तीन जियेताली आनी देव मंदिरांत साणी नासली. ती त्याच वेळार थंय पावून सोरली, देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुसालेचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्यांक सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नासरेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाड बाबा भयणीनो, आमी दिसपोटी आमच्या घरांत तेरसाचे मागणें करता आनी संतोसाचें मिस्तेर आमी म्हणटाना चवथो मिस्तेर आमी म्हणटा. 40 दीस सोंपल्या उपरांत मारीक देवाक देव मंदिरांत भेटयलो आनी सिम्याव आनी देवाक दिन वाचून देवाची तुस्त केली. मोगाड बाबा भयणीनो, मारिया 40 दीस सोंपल्या उपरांत शुद्धी करचे जुदेवांचे चाली प्रमाणे देव मंदिरांत आयली. गरीब ती आसली. तांकां तांणी किरीत भाशेन एक पाडकुलो वो एक मेरू किरीत
देवाक भेटूंक जाय आसलें. गरीब आसलेल्या कारण तांचे कडेन कांयच नासलें, पूण एक पारव्यांची 2 पिले तांणी त्या वेळार देवाक अर्पण केले. कित्याक आपल्या लागीं जें कितें घडटालें तें देवाक भेटूंक जुदेवाची चाल आसली. म्हणटच जी कोण आस्तीक मनीस आसलीं ती अदीक बरें दितालीं, जी कोण गरीब आसलीं ती कोवड्याची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले भेटयतालीं. असल्या वेळार 3 मनशां आमकां ह्या देव मंदिरांत दिश्टी पडटात. पयलो मनीस सिम्याव, ताणें शुद्धी ह्या भुरग्याची करूंक जाय आसली. म्हणटकूच जे भुरग्याक करूंक आसलें त्या भुरग्याक सिम्याव नांवाचो हो बाकणार देव मंदिरांत आपल्या हातांत घेता आनी खेरीत भाशेन देवाक दिनवासता. आतां तुज्या चाकराक शांतीन वचून दी अशें प्रार्थीन हांवें पळयली. खरेंच बाबा भयणीनो, देवाचेर विस्वास दवरून हो सिम्याव नांवाचो प्रवादी त्या वेळार जियेलो आनी देवाचेर खिरीत भाशेन ताका बाबाडता आसलो. देव आपल्या मोर्चेनो आदींच दोळ्या मुखार हो सोरवंडार पाठयतलो. निराशी तो जावंक ना, कित्याक देवाचेर पूर्णपणे आपलो बाबाड धरून तो जियेलो आनी हाका लागून देवाच्या बाबाडतान जियेलो देखून देवान ताका हें भाग फावो केलें. दुसरी गोश्ट आमी पळयता देव मंदिरांत फानुलेची आना नांवाची एक बाकणारीन थंय आसली. 7 वर्सां आपल्या घोवा लागीं जियेल्या उपरांत ती खेरीत भाशेन देव मंदिरांत सेवा चाकरी करताली. तिकाय देवाचे येवजणेची आनी देवाचो सोडवंडार येतलो म्हूण ती आस धरून आसली. तिकाय देव हे खेरीत भाशेन भाग फावो करता आनी सोडवंडाराक पळोवंक ती पावता. सोडवंडाक पळयल्या उपरांत आतां आपले दोळे दाखूंक देवान हें भाग म्हाका फावो केलें देखून देवाक ती दिनवासता. बाबा भयणो, एक भाग तिका फावो जालें. कसलें भाग? सोडवंडाराक पळोवचें. ह्या सोडवंडाराक बाबाडतान ती आशेन रावली आनी बाबाडतान तिणें पळयलें आनी आपल्याक आतां देवान ह्या संवसारांतली व्हरची म्हूण तिणें खेरीत भाशेन प्रार्थना केलें. बाबाडतान फानुलेची आना जेली. बाबाडतान मरूंक तिणें देवा लागीं प्रार्थना केली. तिसरी गोश्ट आमकां मेवता ह्या आयच्या वाचपान ती सिम्याव बाकीत करता मारयेक. बरी वोस्त आनी दुखाची वोस्त. बरी वोस्त कितें म्हणटा? सिम्याव म्हणटा, आयक, तुका खेरीत भाशेन ह्या इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक ह्या खेरीत भाशेन बाळका उदेशीक घडटलें. म्हणजे तो सगल्यांक, जे कोण बोणकुणींत आसात, जे कोण पिडेंत आसात, जे कोण कोश्टवतात, जे कोण समाजान भायरलेले आसात, असल्यांक नव्यान जिवीत दिवंक हो सोडवंडार आयला. आमची सोडवण करूंक खेरीत भाशेन हो मेसियस जावन आसा. ही बरी खबर मारयेक सिम्याव दिता. तरी एक दुखाची खबर दिता. तो म्हणटा, आयक, तुका खेरीत भाशेन एक तोर्सात तुजो आत्मो आसपास विट्टली. म्हणजे कसलें दूख मारयेक आपल्या जिवितान भेटटलें तें सिम्याव आदी फुडेंच तिका बाकीत करून सांगता. आनी बाबा भयणीनो, मारिया हे वस्तू खेरीत भाशेन आपल्या गांठीक मारून दवरता. आपल्या काळजान ती बाळगून घेवता. कित्याक ती बरे तरेन देवाची येवजण ह्या बाकणारा उदेशी आपल्याक फावो जातली म्हूण जाणव आसता. आनी जें कितें सिम्यावान सांगलेलें तें जसो जेजू वाडलो, जसो जेजू बापाचो आनी बापाची येवजण ह्या संवसारांत करूंक मुखार सरलो, बाबा भयणीनो, कोश्ट मरोन जें एके आवयन पळयलें तें सिम्याव ह्या बाकणारा उदेशी ताका सिद्ध आनी थावें जालें. मोगाळ बाबा भयणीनो, 3 नमुणे पवित्र सभा आज आमकां दिता. सिम्याव, आना आनी मारिया. तिगाय पयले सुवातेर देवाचे येवजणेक बाबाडतान राजी रावली. तिगाय देवाचे येवजणेंत बाबाडतान आपलें मन आनी काळीज तांणी उक्तें दवरलें आनी बाबाडतान जिवन देव आपल्या जिवितान खेरीत भाशेन सोडवंडाराक पाठोवन आपली येवजण साकार करतले म्हूण विस्वास तांणी दवरलो. देव आमकां ह्या संवसारांत जिवंक तरेकवार वस्तू दिता. आमकां बावतिस्मा वरवीं ह्या संवसारांत आपणाची भुरगीं करता. ह्या संवसारांत आमी जियेतना कसलो बाबार्थ आमी घेवन जियेता तो आज आमकां विचार. खरेंच देवाची येवजण आमचे उद्देशी सहकार जातली.
देव आमचे उद्देशी व्हड व्हड वजमिता आनी वस्तू करता म्हूण आमकां भावार्थ आसा जाल्यार आज विचार. बाबा भयण, आमचें जिवीत एक सादें जिवीत. आमी ह्या संवसारांत जियेतना जायत्यो आडकोड्यो, जायते आटे बिटे, जायती शेडे मोडाय आमच्या जिवितांत येता. पूण आमी ह्या संवसारांत कशे तरेन ह्या शेडे मोडायांक, आमचेर येतले आडकोड्योक, आमचेर येतले कशे तरेन बाबा भयण आमी तांचो फुडो करता. भावार्थ आमकां आसा काय, बरोसो आमकां आसा की आमी जेजूची ह्या संवसारांत फाटलावदारां, आमी ह्या जेजूक उजवाडाय तो उजवाड करूंक ह्या संवसारांत परजोडीत करतली अशें आमी चिंताव जाल्यार आमकां एक विचार. आज तुका आनी म्हाका हो उजवाडाचो उजवाड उलो मारता. आमी ह्या संवसारांत आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी आनी आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक आमी उजवाड जावं. आज जेजू तुका आनी म्हाका एक आव्हान दिता, एक चॅलेंज दिता. आमी ह्या संवसारांत आमच्या कोरण्या उद्देशी ती दाखोड करूं. जेन्ना जंय अत्याचार चलता थंय आमी निशेध मारूं. जंय सृश्टी आड लोक वावुरता, जंय पाड करूंक सोदतात थंय आमचो ताळो उबारूंक. जंय आमी शेजार सामाऱ्या मदें दुर्गा उबारतात थंय आमी बरेपण हाडूंक आमचो मोग आमी दाखोवंक. जंय आमचे चुकतात, आमचेर गाराणें घालतात तांकां आमी बोगसोणें दिवंक. जंय कोण ना अनाथांक जावं पिडेवंतांक आमची भेट करूंक. जंय आमची गरीब बाबा भयण आमच्या शेजार सामाऱ्यांक आसात तांकां फूल ना पाकडी दिवन आमचो आसरो दाखोवंक. आज तुका आनी म्हाका उजवाड जावंक जेजू आपयता. आसात आमी तयार जाल्यार आमकां विचार. बाबा भयणीनो, देव मंदिरांत जेजूक भेटयलेली ही परब आमी समोरमतना आमकांच बाबा भयणीनो बावतिस्मा उद्देशी आमी देवाक भेटलोली जाल्यार आमचें काळीज, आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. हें देवाचें मंदीर आमी पातकी जिवीत सोडून अदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां गरज. दुसरे सुवातेर आमी उजवाड जावंक गरज आनी तिसरे सुवातेर भावार्थान आमचें जिवीत जिवंक गरज. ह्यो तीन वस्तू आज आमी करूंक किरीत भाशेन ह्या परबे समयार आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. ह्या वेळार उबी रावन आमची थोडी मागणी त्या सूर पदवीदार बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमचे यादनीक आमच्या देवाच्या उतराक आयते सकाळच्या सांजाचे मागणे, खास मागणे मिसा भेटेंत देवाचें उतर वाचून नियाळटात. ह्याच उतराच्या उजवाडान आपलो वावर फुडें व्हरूंक ते आपले पोरजेक एकसराचे नमुने जावंक आमच्या सगल्या यादनिका खातीर बापा लागीं मागुया. आयज आमच्या समाजांत जायती दुस्पोट, जायतो वेगळोचार आसा. आयज समाजाक एकवटाची गरज. तर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी एकवटान पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक तूं सदांच राखताय आनी सांबाळटाय. आपलो जल्माचो दीस समोरमतले आमच्या यादनीक भावाक फादर पिटराक राख आनी सांबाळ. आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक तुजें उतर व्हरूंक ताका कृपा आनी बॉल फावो कोर म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता. तुझ्या भुरग्याची
सुर्गीच्या बापा, तुझे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात ती आमकां फावो जाल्यार तूं दी म्हूण आमी खालतिकायेन विनोदी करता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवा उठो आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब जावनी जिविताचो मोगान केले बेठोरेचो बापा तुजे उदर माता मोगान तुका जिवित Somor dilegivi acha utra banunanu izbituni Jesu vorbi agnace mor amce neauta apa tuje udor mata moga tuka jivit mokta मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवा बापाक मानतात असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक हाडून व्हेलें आमच्या जाग्यार पृथ्वीच्या जगाक सोबेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पुरा आमच्या सुर्गीच्या बापा, कोतावीन मेंढरो जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सुरवणे खातीर तुका आपणाचीच बोली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी धाका सोरो बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांनी भेटूंक लायता तें बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकारो म्हूण आमी मागताव. हे आमी मागताव तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पुविहित बापा, सूर पुदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सूर काळ्या आनी सुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सासणीक बागेली तुजे मोहिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरान बी तो सोरलो. वळा मोगान ताची आंकवार मायेर आपल्या बाळकाक तुका समोर पिलो. तोच अभिमान इस्रायल पोचेचो आनी उस्वासूर राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका पुरगूट केलो. देखून तुवें पाठयलोल्या आमच्या सुरवंडारा संतोशान आमी मेळूंक वेता आनी दुखता भोगता सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. So
बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. Sumia Jesu amio dogata, ani ekanchi te pieta, tu te pauti tu voi bomani su, ami tu ce moron mormota. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चोपुती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुद्वीदार बापा सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. पोरसांक उजवाडाय तो उसवाड आमी जावंक जेजूचो खेरीत भाशेन हेतू आमच्या जिविताक. आमी जायते पावटी हो उसवाड जावंक आमच्यो कोरण्यो आमी खेरीत भाशेन दोयाड आनी मोवाड करूंक गरजेच्यो. जेजू आमकां आयच्या प्रार्थनान दर दिसाक ह्यो आमच्यो कोरण्यो उदीक उदार जावंक बोगसण्याच्यो जावंक आनी दुसऱ्यांक मोजत दिवच्यो कोरण्यो जावंक आमकां आपयता. तर हेच मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळे आमी हात जोडून बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारीख पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्या सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां दिवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवीस सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवूत चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली. आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेसो आमकां संवसाराचो उजवाड जावंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगल्या आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक मुन्यावा खातीर मागणे. मोगाला जेजू तूं भोव पवीत संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवं आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खी तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
रातुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाड आनी विस्वाशी बापा बायसायलोल्या क्रिस्ताक हातान दवरचे बाग मेळो पुर्यान मोरोण देखचो ना म्हूण सिमेवांक तुवें दिल्ली बासावणी पाडून ताचे अंतरेक तुवें बागयले. ह्या सुर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सुम्याक घेवंक तुवें फावो केले. जाका हांगा कुडी पोसनाच्या रुपान आमी घेतला ताकाच सुर्गी सासनीक मोहिमेवंत रूप पडून बागी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आयज जेजूच्या समर्पणाच्या दिसाक तुमकां सगल्यांक परबीं हांव उडयता हॅपी फिस्ट. आनी खेरीत भाशेन आमची परबीं आयज आमच्या पातकुराक फादर पिटर आयज ताच्या जल्माच्या दिसाक आमी सगळीं खुशाल. ताचे बरोबर आयज जितलीं जाणां आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांकांय आमची परबीं. खेरीत भाशेन दिनवास आमच्या पातकुराक, कित्याक तो हांगा आयिल्ल्याक तावन जायत्यो वस्तू आमचे फिरगोचेक जायतें बरें जाल्लें आसा आनी जायतो बरो वावर तो करता. भोव करून जीं कोण बरीं नात तांचे सवें आपली सेवा दिवंक, त्याच बरोबर आमच्या तरणाट्यांक जायतें मार्गदर्शन दिवंक आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू जाग्यार घालपाक जायतो आदाराचो जाला. पादविगाराचो भार जायतो देंवलेलो आसा. खेरीत भाशेन आमच्या दिनवास आमच्या पातकुराक आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या आवय बापायचेर ताचे भयणीचेर आमी खेरीत भाशेन मागता. जी मातशे भलायकेन मातशे इल्लीशी बिगडलेली आसा जाल्यार तांचे भलायकेचेर देवान आशिर्वाद घालूंक तांचेय पासत आमी आयज मागता. चोत्रेदोरची दर बुधवाराक आनी शुक्राराक आमचे पवित्र संस्काराक बोजवण जाता. फाल्यांच्या दिसाक आमी आयज हे पवित्र संस्काराक बोजवण करतले 7 वरांचेर. तुमच्या मदल्या कोणाकूय येवपाची खुशी आसा जाल्यार तुमी येवं येता. आयज 7 वाजता आमी पवित्र संस्काराची बोजवण करतले. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदी 2 उतरां.
पयले सुवातेर म्हजे दिनवास म्हज्या बाबाक फादर बॉलमॅक्स दोतोर बॉलमॅक्स फिदेलिस पेरेरा ताचें आख्खें नांव तुमी जाणा जाल्यार अदीक बरें. जायते फावटी तुमी फादर फादर म्हणटात ताका दोतोर म्हणून गरज जायते फावटी. कितें दिनवास फादर तुका, कित्याक जायतो भार आपलो तो दाखयना पूण जायतो भार ताचेर आसा आनी सगलें करूंक सोंपेपणां म्हाका दिता ह्या आमचे फिरगोशेन जेन्ना हांव आयलो तसो पादविगार कसो न्हय पूण एक भाव जाल्ल्या पुरी आमची वागणूक जाता देखून खालचंतान तुका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दिनवासतां जायते आमच्या बाबा भयणान आज मागले म्हजे खातीर आनी जायती मांडावळ केली मिसाची जावं हांगासर बरे भाशेन नेटयलें देखून आमच्या किरीत भाशेन ह्या युक्रिस्टीक मिनिस्टरांक हांव दिनवासतां. तशेंच दिनवासतां आमचो भाव फ्रांसीस जायते फावटी ताका आमी म्हणटा हें सारकें ना तें सारकें ना जायतो भार तो घेवन वस्तू सारक्यो दवरता ताकाय आमचे दिनवास. आनी दिनवास तुमकां सगल्यांक कित्याक तुमचे मागण्या उद्देशी आमी उदीक आनी उदीक आमचें यादनीकपण जियोंक पावता. म्हणटच देवाक आर्गां दितना म्हज्या आवय बापायक आर्गां दिता आनी तुमकां सगल्यांक लोकांक दिनवासतां तुमी म्हजे खातीर मागलें दिवं आनी सदांच आमचे दोगांय खातीर आनी हेर पाद्री आसात तांचे खातीर तुमी मागतले म्हूण आमी आस बाळगिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचो उजवाड ह्या संवसारांत जावं त्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे